सकाळी लागलो तू न्यूज पेपर वाचून अजूनही तुझा पेपर वाचून जा. अरे आमचो पूत काजार जावन आयज ताजी सुट्टी कोबा जावन तू आयज कुवेट वेता आणि तू हांगासर बसून पेपर वाचता. आगो म्हाका कितें कर म्हणटाय. म्हजो पूत सकाळी उठोन आपले घरकान्नीक घेवन विसाक गेला आनी आयज सांजे 7 वरांचेर ताचें फ्लायट. कायतान तुका उगडास आसा जेन्ना तू कुवेट काम करतालो न्हय आनी तुजी सुट्टी काबार जावन तू कुवेट वेता त्या दिसा हांव सकाळ फुडें उठ्ठाली सगळें तुजें काम करताली. पूण ह्या आमच्या सुनेक मात पूण पडोन गेला. अरे उठोन गोरकारा बारा मिसाक गेला. अरे आयज आपलो गोरकार कुवेट वेता मातसो तरी हुस्को आसोंक जाय वो ना रे. म्हजी बायले ती नवी काजाऱ्या थोडो टायम मेळतो आतां एकामेका सांगाताक सारूं दी तांकां. ती काजार जाल्यार फकत 1 म्हयनो जाला. आमचो पूत आतां कुवेट गेलो म्हणटच सून तर आमच्या मदें सदांच आसतली. तुवें मातूय तुमच्या सुनेचें चिंतलां. पळय कायतान वायट कितें आसा तें पयलीं चिंतूंक जाय. आयज आमचो पूत कुवेट वेता उपरांत तुजी सून म्हणजे आमचे फियोना आमच्या सांगाताक ह्या घरान एकटेंच आसतलें. म्हाका जाय तुवें लॉरेन्साक सांगलेलें ताजी तो कुवेट वेतोच ताज्या घरकान्नीन आमच्या घरान कशें रावंक जाय पळय तें. हांवें पळय पळय हांव कोणाकूच कांय सांगोंक कबूल ना. कितें सांगोंक जाय कितें करूंक जाय तें तूंच कर. अरे हांव हय हय तूं दादलो मनीस मरे तूं सांग. राव राव हांव कुवेट आसलो तेन्ना होय. तूं म्हज्या मांयच्या सांगाता गोंया आसलें. होय तेन्ना म्हजे मांय तुका कायदे घातलेले घरान कशें चलोंक जाय कितें करूंक जाय तें म्हजे मांयन तुका बरे भाशेन पळयलां. तेच भाशेन आतां तुवें तुजे सुनेक पळोवंक जाय. अरे म्हजे गोरकारा तो तेंप दुसरो आसलो आनी आतांचो तेंप मुद्दार जाला. तूं कुवेट आसलो तेन्ना हांव देख रितीन गोंयान आसली. तुज्या मायक पायक हांव रेस्पेत आनी मान दिताली. पूण आतांच्या चेडवांचेर विस्वास आसा रे. म्हाका तर मात पूण विस्वास ना. त्याच पासत आमी आमच्या पुताक आतां शिटूक करूंक जाय. सांगता तुका. बरें बरें बेश्टें आतां बोब मारून म्हजो जीव खायना काय. सांग हांवें कितें केलेलें तुका जाय. पळय आयज आमचो पूत कुवेट वेतोच होय ताज्या गोरकान्नीन आमच्या घरान कशें रावंक जाय कशें वागोवंक जाय तें हांवें रातभर न्हिदोन आसतना हें पळय सगळें बरोवन काडलां. आतां हो पेपर तूं आमच्या पुता लागीं दी आनी ताका आमच्या सांगकाराक तें वाचून दाखय म्हूण सांग गोरकान्नीक. आनी ताज्या गोरकान्नीन उपरांत म्हणजे आमच्या सुनेन हे सगळे कायदे पाळून आमच्या घरान बरे भाशेन रावंक जाय. आगे म्हजे माय बरे व्हडले कायदे बरयले ताणें. अब्बा कितले पेज गो. 2 पेजी. हांव कांयच करूंक कबूल ना. म्हजो पूत आयलो म्हणटच हो पेपर काडटा आनी पुताच्या हातान. बरें बरें तुका जाय तशें कर. सगलो लोक म्हाका इगोर्जेन विचारतलो तुमी साक कित्याक येवंक ना काय म्हणून. अरे बाबा आयज तुज्या डॅडीचो पेपर वाचपाचो दीस. सकाळी लागलो न्यूज पेपर वाचूंक. आतां तेच न्यूज तो परत टीव्हीचेर पळयतलो आनी उपरांत म्हाका सिरियला पासून पळोवंक मेवची नात. हांव नको कितें करपाचें पळय तें पळय. अरे बाबा तूं आयज कुवेट वेता न्हय म्हणटोच तुजी गोरकान म्हणजे म्हजी सून ह्या घरान आमच्या सांगाताक एकटीच आसतली. म्हाका जाय ते आमच्या सांगाताक बरे भाशेन रावलेले. त्याच पासत तुज्या डॅडीन रातभर जागो रावन थोडे कायदे बरयले. अरे तो पेपर दी रे ताजे लागीं. पूण हांवें खंय बरयलात गो. तुवेंनूच बरयला रे. बाबा, बाबा ते वाचून मातशें तुज्या गोरकानीक दाखोया. डॅडी म्हाका जाय हांव कुवेट वतोच तुमी तेगाय ह्या घरान मोगान सोडलेली. फियोना पळय हांव पेपर वाचता आनी सोजमताचो सगळें समजून घेतलें म्हणून. लॉरेन्स हांव आंकवार आसतना सदांच म्हज्या मायपायच्या उतराचेर चल्लां. आनी जी तुजी मायपाय ती जावन आसा म्हजी मायपाय. तूं भियेनाका. मामी डॅडी म्हाका कितें सांगतात न्हय तें हांव सगळें करतलीं. कारण म्हाका जाय आमचो घोराबो सदांच एकवटान आसलेलो. पयलो कायदो घरांतलें सगळें काम फियोना करतलें. होय हांव काजार जावन ह्या घरान आयली तेन्ना म्हजोय पूत कुवेट आसलो. घरांतलें सगळें काम हांव करतालें. दुसरो कायदो सकाळच्या मिसाक आमचे बरोबर इगोर्जेक वेतले आनी आमचे बरोबर घरा येतले. मीस कोबार जातोच थोडो लोक इगोर्जीच्या भायर उबो रावता आनी खबरो कोत्तात. हाजी सासूमाय तशीच
ताज्या सुनेन अशें केलें ताजे सासूमाईन तशें केलें म्हाका नाका घरांतल्यो खबरो भायर पडलेल्यो तिसरो कायदो फियोना ताच्या माय पायच्या घराक वर्साक एकूच पावट वेतले तो दीस तांच्या इगोर्जेच्या फेस्ताक आनी तेवूय जाल्यार मामी डॅडीच्या सांगाताक हांवूय काजर जाली तेन्ना वर्सांतल्यान एकूच पावटी म्हज्या मायच्या घरा येताली फेस्ताच्या दिसा चवथो कायदो बाजारान एकले वेचे ना माय ओपायच्या सांगाताकूच वेतले हांव म्हज्या सासूमायच्या सांगाताक बाजार करी पांचवो कायदो सुनेची कोणी फ्रेंडा वो सोयरी आमगेर येवची नाच होय कित्याक कुजनान हांव रांदतली आनी चड लोक आयला जाल्यार म्हाका दिसभर त्या कुजनानूच रावचें पडटलें सवो कायदो सुनेन मोबायल फोन उजार करप ना अरे आयची चोडवां दीस रात त्या मोबायलाचेर आसता म्हाका नाका म्हज्या सुनेक सेपरेट मोबायल घेतलोलो सौ कायदे बरयल्यात ते कबत जाले फियोना तुका कितें सांगचें आसा हांव हे सगळे कायदे मानून घेता आनी पाळटिली म्हणून भास दिता पूण म्हाका जाय तुमी आनीक एक कायदो ह्या कागदाचेर बरयलोलो कितें तूं आमच्या घरान येवन तूं आमकांच कायदे घालतले ना मामी हांव तुमकां कायदे घालिना पूण हांव म्हाकाच आनीक एक कायदो घालता आनी तो 7वो कायदो म्हटल्यार मामी आनी देडी कितें सांगता न्हय तेंच हांव कोत्तेली तुमच्या उतरा शिवाय हांव कांयच कोचेना तुमची परवानगी नासतना हांव कांयच कोचेना मामी बाय बाय फियोना तुजी ल्हानवी कांयची उतरां आयकोन हांव एकदम दादुसलो तूं जाणाय थोड्या लोकांक तुवें लोजयेन घातली हे तुवें म्हाका म्हटलं हांवें एक फार मारला तुका लागला जाल्यार हांव कितें करूं म्हाका दिसलें तूं म्हाकाच म्हणटा म्हणून हांव 7 सोमदीर पयस काम करता आनी म्हाका जाय तुमी हे घरान बरे भाशेन चल्लेली आनी हो मोग आनी मोयपाचाचो वारो हे आमच्या घरान सदांच मारलोलो खरेंच हांव चड म्हणल्यार चड खुशाल तुमची दोगांयची उतरां आयकोन बाबा असले आवडे आनी विचार तुमच्या काळजांनी आसात जाल्यार हे आमच्या गोऱ्याबाक दुस्मानाची पासून नदो लागपाची ना दोगांय म्हजेशी यात हांव दोगांयकूय तुमकां बेसांव दितां देवपुत्राचे आनी कोविड डॉक्टराचे बेसांव सदां काल तुमचेर आसा